डायवर्जन केल्लें आसा कितें सांग शकता आनी कशा तरेन काम चालू आसता? आणि आज डायव्हर्जनाचें मार्किंग स्टार्ट केलां आनी बंद केलां आनी 6 म्हयने काम चालू उरतलें. तांकां नोव्हेंबर डिसेंबरा भितर हँडओवर करपाक जाय. म्हाका सगळ्या लोकांक इतलेंच सांगन दिसता की हें जें आज काम आसा दीस इज टेम्पररी. परमनंट सोल्युशन मेळपा खातीर हें एक टेम्पररी आनी एक ब्लॉक म्हणजे काम चालू आसतना ब्लॉक जातलें आनी त्या खातीर सगळ्या लोकां कडेन मागता की मातशें इतलें पेशन्स आसचें म्हणून. म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आज आमी जुवारी ब्रीज पळयलो नाल्यार खंयचेय ब्रीज बांदता खंयचोय डेवलपमेंट करता पळय थोडो लोकांक त्रास जातात पूण ताचें जेन्ना आमकां परमनंट सोल्युशन मेळटा म्हाका दिसता लोकांनी मातसो इल्लो कळ सोदची. हांव म्हणटा की इट वील बी व्हेरी इजी. आमी कॉम्पॅक्ट आसा. वास्को इज व्हेरी कॉम्पॅक्ट. आमकां आनी खंय खंयच्यान हें घेवपाक चान्सीस ना. सो आसा ते रिसोर्सीस आसा ते इन्फ्रास्ट्रक्चरा भितर आमी कशें मॅनेज करतले. आमी पुलीस स्टे घाला वेवस्थीत आनी आमी प्रेस करतले जाता तितलें बेगीन हें काम म्हणजे ऑपरेट करचें. पार्किंग आनी बाकीची कशी ह्या फूल स्ट्रेस तुमी पळयलें केन्नाच आतां पार्किंग म्हणटा तें केन्ना नासता. ह्या रोडार हांगच्यान ते महाराजा हॉटेल पर्यंत केन्नाच पार्किंग नासता दोनूय रोडांचेर. सो पार्किंगाचो इश्यू जातलो काय ना. हांगा पळय फूल एम्प्टी आसा पार्किंग. लोकांक पार्किंग करपा जाल्यार हो फूल स्ट्रेच आसा. सो हे पळय कोण सांगता पळय पार्किंग लोकांना दीस इज म्हणजे फक्त दिशाभूल करपाची. हांगा पार्किंग ह्या सायडीन भरपूर आसा. आमकां कसलोच पार्किंगाचो प्रॉब्लेम ना आनी हांगा केन्ना पार्किंग जायत नाशिल्लें. परत ट्रान्सपोर्टेशन आनी जावं खंयची गाडी जाता खंयच्यान तुमी डायवर्ट ओवरऑल बंद केलो? ओवरऑल आतां आसा न्ही हेवी व्हेकल्स आसा त्यो वयल्यान वतल्यो सगळे सगळे हेवटेन वतल्यो. बाकीचो सगळो नॉर्मल आसा. आनी हांगच्यान पळय खंयच्यान येताल्यो गाडयो सो आमी खंयच्यान महाराजा कडल्यान भितरल्यान डायवर्ट केले आनी त्यो अश्यो वतल्यो. आमी गेमनाक आनी तांकां सगळ्यांक प्रेस केला नॅशनल हायवेक बी जाता तितलो बेगीन आमी हें ओपन करचें. आनी जेन्ना पळय ओपन जातलो आज तुमी पळय जुवारी बूक जाता आसतना नाल्यार अटल सेतू जाता आसतना कितल्या लोकांक त्रास जालोच न्ही. पूण आज तुमी पळयात आनी आज 20 मिनटां भितर तुमी पणजे पावता. आमी सदांच बारीक चिंतपाक ना. फुडलो विचार करून आमी सपोज थोडे निर्णय घेतले जाल्यार ताका सपोजूय तसोच आसपाक जाय. आमी कितें आसा तुमचे पयशे आसा म्हूण हांगा घडचें ना. एक्झीट जालो तिसरो हाका. सो सगळे विचार करूनच हो प्रोजेक्ट हातान घेतिल्लो आसा. परत एकूच क्वेश्चन थोडे जाण विचारतात की कंजेशन जातलें जावं मार्केट आहा तुमी कशें तरेन आमी सगळ्या इंजिनियर्सांक हाडले टॅक्निकल पर्सनांक हाडले पळय. आमी जे पळय उलयतात वी आर नॉट टॅक्निकल पीपल. आनी जेन्ना टॅक्निकल पर्सन सांगता पळय म्हणून तेन्ना आमी तांचेर विश्वास दवरपाक जाय. आमी एज अ कॉमन मॅन आमी कितें पळयता रस्तो केलो आसतलो जेन्ना दोनूय सायडीन आमकां 4.5 मिटर रस्तो मेळटा. एक गाडी म्हणटा ती 275 225 250 गाडी आसता. सो जेन्ना डबल तितलो रस्तो मेळटा 1 मिटर आमकां वयल्यान हें आसा गटर आसा ताचेर स्लॅब आसा ते बी स्लॅब आमी मोठे घालून म्हणजे अरावंड 5 मिटर मेळटलो आमकां. आतां कितलो स्ट्रेच म्हणजे हांगच्यान हेजो हांगा फूल तुमकां चड मेळटलो कित्याक हांगा कॉलम जातलो. एकाच कडेन थंय 5-5 मिटर मेळटलो पूण थंय रॅम्प येतलो. बाकीचे सगळे कडेन खांबे येतले. सो ट्रॅफीक कंजेशन जावपाचो चान्सूच ना. म्हाका 6 मिटर सुमार मेळटले. आतां आसा तितलोच मेळटलो डिस्पायट हॅविंग द रॅम्प कित्याक कॉलम जातले तितलोच पार्ट कमी जातलो. बाकीचो सेम आसतलो. ताजे बाब एकदां ब्रीज जालो जो हेचो पोर्ट कनेक्टिविटी आनी हो अपरॅम्प जालो कितली सुविधा मेळच्यो वास्कोकारांक आनी पोर्टासून गाडी वयताली. आनी पोर्टाचे हे 2 आतां आमचे रॅम्प जावपाचे उरले. हो एक अपरॅम्प उरला आनी हो एक पोर्ट 9 नंबर कनेक्टिविटी भायल्यान येतलो तो उरला. हे 2 जातकूच हॅवी गाडयो म्हणटा त्यो सिटीन येवपाच्यो बंद. केन्नाच गरजूच पडची ना हॅवी. सो दीस इज वास्कोकारां खातीर बरें न्ही. हो जालो एक रॅम्प डायरेक्ट गाडयो भितर गेल्यो भायल्या भायर तेवटेन भायर गेल्यो. सो सिटी इज टोटली डिकंजेस्टेड. सिटी वचता पळय आमी सोंसताले तें काबार जालें. आमी आतां जेन्नासून मायनींग चालू आसा तेन्ना पसून हांगच्यान सिटींतल्यान रस्ते वता कितलेशेच लोकांच्यो जीव गेले हातून. टेम्पररी इनकन्विनियन्स फॉर परमनंट सोल्युशन एकदां जालें की परमनंट न्ही. आमचें आमी चिंतता आमी सदांच चड कितें जातलें. जेन्ना टॅक्निकल मनशान उलयलें जाल्यार सेपरेट आशिल्लें पण टॅक्निकली कळटा. हांगा टॅक्निकल मनीस येवन आमचे वास्कोचे 2 इंजिनियर्स जे ब्रिजीस करतात माधव कामत दिलीप कामत हांकां हाडून आमी दाखयले सगळें केलें. आमकां एक भंय आशिल्लो कितें मस्जिदा कडेन एका कडेन ब्लॉक बी जातले म्हणून. सो तोय बी एक रिस्क नाका म्हणून आमी मिनिस्टरा कडेन उलोवन तांचे कडेन ऑफिशियल्सा कडेन उलोवन तो फुडें हाडलो. आनी आतां म्हाका दिसता कसलोच प्रॉब्लेम आसतना अपरॅम्प एक म्हाका दिसता अपरॅम्प जे कॉलम्स नासतले
ते अरावंड 100 मिटर पसून आसपाना. सो 100 मिटर थंय बसून 5-5 मिटर मेळटा. सो बाकीचे सगळ्या कडेन 6-7 मिटर 5 मिटरा वयरूच आसतले. सो म्हाका दिसता लोकांनी भिवपाची गरज ना, नाल्यार काळजी करपाची गरज ना. आमकांय कितले काळजी आसा म्हणून आमी फक्त परत येवन हांगा 15 आमी चॅकींग केली.